झोन चेंज अंडर 39A करपाक रोकडो म्हाका सांगलें तेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना गजेट हांव गेल्लो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान गेल्लो हांव बसलो फायल पळयली सगळें चोयलें आनी हांवें रोखडें ऑब्जेक्शन बरयलें 16 तारखेर एप्रिला म्हयन्याक ऑब्जेक्शन घायलें सांगपाक आय ओपोज दीस एंड दीस प्ले ग्रावंड हॅज टू रिमेन प्ले ग्रावंड बिकॉज आमगे आनी हाल्दोना प्ले ग्रावंड म्हूण कांय नासतलें एंड आय सेड दीस इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर चिल्ड्रन फॉर एडल्ट्स फॉर सिनियर्स सगळ्यांक एंड फॉर पीपल टू कम एंड रिक्रिएशन आस जाय आमकां सो तें आमी लेटर केल्लें मागीर 19 तारखेर आमची ग्रामसभा आशिल्ली सो 17 तारखेर आमचे लोकांनी एक दुमिंग सिक्वेरा म्हूण कारोणाचो आमी डॉमिनीक म्हणटात दुमिंग सिक्वेरा फेर्नांडीस डॉमिनीक फेर्नांडीस तेका म्हणटात आमी तेणें एक लेटर पासून घायल्लें पंचायतीक ते ग्रामसभाक पॉयंट काड म्हूण सो तेगे लेटर घेवन ते ग्रामसभान काडलें तो उलयलो मागीर हांवें ग्रामसभान पासून सांगलें एशेश आशिल्लें हांवें पासून ऑब्जेक्शन काडून दिलें आनी वी वील फायट एंड वील ऑल स्टँड टुगेदर फॉर पर्पज ऑफ स्टॉपींग दीस झोन चेंज आनी ग्रामसभान युनेनिमसली रेजोल्युशन घेयल्लें रिजेक्ट करपाक एनी प्रोपोजल एंड ओपोज द प्रोपोजल फॉर 39A झोन चेंज फ्रॉम प्ले ग्रावंड टू सेटलमेंट हांव खूश आहा की काल टावन प्लॅनिंग बोर्डान डिसिजन घेयलो टू रिजेक्ट द प्रोपोजल फॉर द चेंज ऑफ झोन हांव विश्वजीत राणेक पासून टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली टू हिम कित्याक हांवें फोन मारलो ताका आनी सांगलोलें दॅट दीस वी वील ओपोज इट टूथ एंड नेल म्हणून एंड तें म्हाका एश्युरन्स दिल्लो म्हणून अंटील द बोर्ड डिसिजन कम्स अंटील आय सी इट इन ब्लॅक एंड व्हायट आय सेड आय एम नॉट गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट सो आतां ते स्टेटमेंट येयलो जाली म्हूण आनी रिजेक्ट जाला सो देरफोर आय वॉन्ट टू थँक हिम एंड द टावन प्लॅनिंग बोर्ड फॉर हॅविंग टेकन दीस डिसिजन एंड किपींग आवर ग्रावंड्स इंटॅक्ट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.